हांव आज तुमचे खरोखर शिमगोत्सव म्हटले की सगळ्यांच्या मनात एक उर्बा येता आणि ते सगळे शिमगो समितीच्या वतीन हांव तुमचे सगळ्यांचे मनपूर्वक हांगा स्वागत करता। आणि हो शिमगो आज उद्घाटन जाला 15 तारखेक जेव्हा फोंडे शिमगो जातलो तेन्ना सगळ्या कडेन मागता की मोठ्या संख्येन सगळ्यांनी शिमग्याक सहभागी जावचे। बोर्डा तालुका अंतरूज शिमगोत्सव समिती तसेच फोंडे नगरपालिका हांचे जोड पालवान येता त्या 15 तारखेक जो फोंड्या राज्य पातळीचेर ह्या शिमगोत्सवाची सुरवात जातली आणि आयज ह्या अभियानाचे रितसरशे उद्घाटन जाल्लें आसा। आमचे गोंय राज्याचे आमचे मुख्यमंत्री आणि कृषी मंत्री बाबुराव विनायक सर हे कार्यक्रमाक पावपा आशिल्ले पूण काही कारणास्तव ते हांगा पावूंक शकले ना। आणि हो जो शिमगोत्सवाचो कार्यक्रम जो आसा तो फोंडेच्यान हेची सुरवात अंतरूज महाल आमी म्हणटात फोंडेच्यान हेची सुरवात जाता। आणि सांगपाचें म्हणल्यार आमी पळयता कितलींशीं वर्सां जालीं ह्या समितीचे अध्यक्ष जावन आसतात आमचे सर बाबुराव विनायक सर आणि त्यांच्या अध्यक्षते खाली हो ह्या फोंडे तालुका पातळीचेर हो शिमगोत्सव बरो धूमधडाक्यान साजरो जाता। आणि हे वर्साय बीन सरकारी पातळीचेर जाका आमच्या जी रोमटामेळ स्पर्धा आसूं चित्र स्पर्धा आसूं बाकीची इतर सगळी स्पर्धा ह्या आमच्या शिमगोत्सवाक बरी बरी प्रायजां आसात। आणि ते खातीर सगळे जण बरे कार्यकर्ते आमचे सगळे शिमगोप्रेमी जे आसा सबंद तालुक्याचे ही जी कमिटी सुद्दां काडलेली आसा आणि ह्या फाटी एक बरो शिमगो बरो जावचो म्हणून सगळे बरे सहकार्य करतात। आणि तुमचो आमचे मदीं आमचे पत्रकार भाव आसात तुमी तर पब्लिसिटी दिवपाक सदांच बरे फुडें आसतात कारण हो शिमगो सुरू करपाक गोंय राज्याचे आदले मुख्यमंत्री आणि आताचे कृषी मंत्री बाबुराव विनायक सरांनी हेची सुरवात केली आणि हांवें आयकलें 1980 हेची सुरवात जाली आणि ताजे नंतर ते जेन्ना गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री जाले त्या वेळार तांणी राज्य पातळीचेर गव्हर्मेंट लेवल सरकारी पातळीचेर हे सबंद तालुक्यांनी ही सुरवात केली आणि सबंद तालुक्यांनी प्रायज दिवपाची प्रायज मनी आसता रोमटामेळ आसूं जावं तो चित्र स्पर्धेक हेका प्रायज अशी दिवपाक सुरवात आनी सबंद गोंयभर धूमधडाक्यान अशें साजरो जावपाक लागलो। तेन्ना सगळ्या कडेन मागता सगळे आमचे जे कार्यकर्ते सगळे आमचे जे शिमगोप्रेमी आसा तेणी येता ते 15 तारीख पर्यंत सगळे एका जे विविध कार्यक्रमाक आसतले आमचो भाई नायक आसा जावं बाळबी आसा जावं आमचो बोरकार आसा काणेकर आसा पाटील सर आसा मागीर सगळे आमचे कावन्सिलर्स हांगा बाबरुपा विद्या कुंदळेकर सगळे जे कावन्सिलर्स आसूं सगळे तालुक्याचे पंच सरपंच एका बरो बरो सपोर्ट करतात। आणि ह्या वर्साय बीन 14 तारखेक होळी आसा सगळ्यांक होळी बीन 14 तारखेक आयली आसा आनी शेनवाराक हो शिमगो जो आसा तो शेनवाराक आयलो आसा म्हणून ह्या फोंड्यांत एक बरी सुरवात एक धमदार अशी बरी धडाकेबाज ही सुरवात जातली।